नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस पांद्र्यातले पोपट विजयाचो आरोप. वेंझी म्हणटा राजकारणी आशिल्ले म्हूण लोकांनी पैसे दिल्यात. पुलीस बीजेपीचे म्हणयारे काँग्रेसीचो आरोप. कॅटल फीड प्लांटाचे लीज 40 वर्सां उपरांत सोंपले. 179 दूध उत्पादक सोसायटींक गोवा डेरीचे पत्र. रॉ मटेरियल सप्लायरांचे 20 कोटीची बिलां पेंडींग. वेबसायटी वरवीं गोंयांत एस्कॉर्ट सर्व्हिस दिवपी तिसऱ्या दुबाविताक अटक. क्रायम ब्रांचीची कारवाय. 2 दिसां पयलीं दोगांक धरिल्ले 78 मायज वेबसायटी ब्लॉक. एक्सपोजिशनाचे तयारेक सोमार सावन ओल्ड गोवाची चर्च पर्यटकांक खातीर बंद. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची वर्त. आमदार राजेश म्हणटा तयारी नेटान चल्ला. गोंयच्या शिमेर अस्तंत घाटात टायगर रिझर्व वाठारात वाघ कॅमेऱ्याचेर कॅप्चर. रामनगर ते कारवार रस्तो क्रॉस करताना गाडयेन वताल्यान काडली शूटिंग. आणि गोवा मेडिकल कॉलेजीत ऑन्कोलॉजी सायकॅट्रिक मेडिसिन 2 विशयांत मास्टर डिग्री कोर्स सुरू करपाचो यत्न. सध्या 7 मास्टर कोर्स आनी 4 सुरू करपाचो यत्न. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलिसांनी राजकारण्यांक क्लीन चीट दिल्या उपरांत राजकीय खवदळ. पुलीस पांद्र्यातले पोपट जाल्यात. विजयाचो आरोप. ज्युडिशियल चौकशीची मागणी. वेंझी म्हणटा धरल्यात तांकां राजकारण्यांचो तेंको आशिल्लो म्हूण लोकांनी पैसे दिले. पुलीस बीजेपीचे म्हणयारे जाल्यात. सुनील कौठणकराचो आरोप. कॅश फॉर जॉबाच्या प्रकरणात खंयच्याच राजकारण्याचो सद्याक तरी हात ना अशें पुलिसांनी जाहीर केल्या उपरांत राजकीय मळार खवदळ. विजय म्हणटा पुलीस पांद्र्यातले पोपट जाल्यात. गोंयचे पुलीस फंक्शनिंग जे आहा इज लायक अ केज्ड पॅरट. पुलीस क्लीन चीट इतल्या खातीर दिता कित्याक पुलिसेक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाल्ली नाका. पुलीस इन्क्वायरीन जर पॉलिटिकल मॅनिप्युलेशन मेळूंक ना जाल्यार ज्युडिशियल इन्क्वायरीन कशें मेळटलें? सो दिया मरे. वॉट स्टॉप्स यू फ्रॉम अलाविंग अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी? जे मनशान पयशे दिल्यात तेय बी कल्पेबल. ऑडियो ताजो रिकॉर्ड जाल्लो आहा जंय तो म्हणटा की मंत्री आकालपेल्यान पयशे दिल्या हे जॉबांचेर. प्रकरण मडको घेता तशें. टेबलार बसपी एकलो आनी बीड घेवपी दुसरो. हांगाय पयशे घेवपी कोण तरी आसतलो. राजकारण्यांचो हात आसूंकूच जाय. वेंझी उलयला. जॉब मेळपाक पयशे दिले. जॉब मेळपाक जाय म्हणजे पयशे दिले. तांकां कार्यकर्त्याचे विश्वास आसलो. वो डीड दे हॅव ऑन द मिनिस्टर जो कोण जॉब दिवपाचो ते मरे मडक्या भाशेन जालें. मडक्या टेबलाचेर बसत एकलो. बीट कोण घेता? बीट बोल्लो घेत न्हू. अरे जॉब कॅश फॉर जॉबचा बीट कोण घेता? बीट घेत तेक धरूं जावो. मडक्या केन्ना बीट घेत तेक केन्ना धुला कोणें? केन्ना धुलना. मेजांचेर वयता आनी तेंकां धुताय. सो ह्यो खबरो मडक्या भाशेन जाली. बीजेपीच्या आमदारांचे ऑडियो व्हायरल जावपाक लागल्यात. पुलीस राजकारणी ना म्हणटा ताचेर विश्वास कसो दवरतलो काय विरेशाचो प्रश्न. पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स ना नाल्यार तुमी पळयता आसतले ऑडियोज जावं जो ऑडियोज व्हायरल जाले आनी तितून पॉलिटिकल लिडर्स जावं पॉलिटिकल जे MLAs आसा हेंचो आवाज त्या ऑडियोजान दिसता आनी ते आवाज सारको क्लियर कट कळटा. हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जालें ते पासून कांय करिनासतना पयलूच अशें सांगप हें कंप्लिटली रॉंग अशें म्हाका तरी दिसता. भाशणां जाता ती भाशणां अशीं आसा की बाबा आपणाक लागून तुमकां जॉब दिले आमी. हांगा जे बीजेपीचे लिडर जावं मिनिस्टर पासून हितून इन्वॉल्व आसा आनी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी तेकाच लागून आमी डिमांड केल्लो की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करपाक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर हे इन्क्वायरी जावपाक जाय. काँग्रेसीचो सुनील कौठणकार म्हणटा पुलीस बीजेपीचे म्हणयारे जाल्यात. अशें दिसता की फाटल्या दिसांनी आमी पयला बीजेपीन 3 प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो फाटल्या आठवड्यान ज्यो बीजेपीचो भितर रोल ना हें दाखोवपा खातीर. आनी ही 4थी जी पुलीस डिपार्टमेंटान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ही आमकां दिसता की बीजेपीचे प्रेस कॉन्फरन्साचे कंटिन्युएशन म्हणून. क्लीन चीट दिता पॉलिटिकल कनेक्शन्स ना म्हणून जाल्यार हे एंटायर इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या डायरेक्शनान वता हे सगळें आमकां क्लियर जाता. बीजेपीचे डायरेक्ट कनेक्शन्स भरपूर दिसल्या आनी त्या खातीर जो आमी कनेक्शन्स पॉलिटिकल पयला
ते स्टेट पुलीस ताका इन्व्हेस्टिगेट करचे ना, कित्याक स्टेट पुलीस आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द बीजेपी गव्हर्नमेंट. फक्त पुलीस डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी गळ्यान आपलो बीजेपीचो मफलर आनी तकलेर बीजेपीचे चेपे घालपाचे फाल्स असले. ती पुलीस डिपार्टमेंटाची प्रेस कॉन्फरन्सा परस चड ती बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स कशी असली. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणटा तांच्यांनी लोकांक नोकऱ्यो दिल्यात म्हूण इतल्या लोकांनी तांकां पयशे दिल्यात. की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पाती येतात, ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात. अरे अमक्यान अमक्याचें काम केलें, तें अमक्या लाखांक पडलां, का दुसरो वयता गिरायक, तांणी दुकानां थाटलेलीं नासतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा सरकारान कॅटल फीड प्लांटाचे गोवा डेअरी वांगडा आशिल्ले लीज 40 वर्सां उपरांत रद्द केला. गोय डेअरीन गोंयभरच्या 179 दूध उत्पादन सोसायटींक बरयला. जांच्या कडच्यान रॉ मटेरियल घेतला तांचे सुमार 12 कोटी जाता. तितले बेगीन दिवचे म्हूण सरकारान निर्देश दिल्यात अशें डेअरीन सोसायटींक सांगला. डेअरी सुमार 20 सप्लायरांचे पयशे दिवपाचे आसा. गोवा सरकारान कॅटल फीड प्लांटाचे गोवा डेअरी वांगडा आशिल्लें लीज 40 वर्सां उपरांत रद्द केलें म्हूण गोवा डेअरीच्या एमडीन गोंयभरच्या 179 डेअरी सोसायटींक बरयला. कॅटल फीड प्लांट परत एनिमल हजबंड्री खात्या कडेन मजगती रॉ मटेरियल घेतला तांचे 12.19 कोटी दिवपाचे आसात. ते बेगीनूच दिवपाचे अशें सरकारान सांगला अशेंय त्या पत्रांत बरयला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 29 नोव्हेंबर 2023 रॉ मटेरियल सप्लाय करपी 20 कॉन्ट्रॅक्टरांक सुमार 10,75,000 रुपया दिल्यात. मात अजून वट्ट 12 कोटी 8,22,000 दिवपाचे आसात. डाटा मेळटा ते प्रमाण 20तले कांय म्हत्वाच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक डेअरी देणे आसा ते अशें. JK प्लास्टीक हांकां 2 कोटी 59 लाख दिवपाचे आसात. दयाळू जूट उद्योग हांकां 1 कोटी 56 लाख मायज रुपया दिवपाचे आसात. प्रन्सू केमिकल हांकां 1 कोटी 11 लाख मायज रुपया दिवपाचे आसात. सुनील ट्रेडर्स हांकां 95 लाख रुपया, विराल ट्रेडिंग हांचे 94 लाख दिवपाचे आसात. अरिहंत ट्रेडिंग हाऊसाक 87 लाख मायज रुपया जाल्यार गौरव एग्रोवेथ हांकां 82 लाख रुपया दिवपाचे आसात. मजगती कांय कॉन्ट्रॅक्टरांचे डेपॉझिटूय दिवपाचे आसात. 1 डिसेंबर 2023 17 कॉन्ट्रॅक्टरांक फक्त 30,000 दिल्यात. 23,59,000 मायज रुपया डेपॉझिट दिवपाचे आसात. मेळटा ते म्हायती प्रमाण ततास्तू एंटरप्राइजेस हांकां 3,90,000 रुपया दिवपाचे आसात. AD इनपॅक्स हांचे 3 लाख रुपया दिवपाचे आसात. सुनील ट्रेडर्स हांचे 2 लाख रुपया डेपॉझिट उरला. जाल्यार अंजना ट्रेड्स अँड एजन्सी हांचे 1,60,000 रुपया डेपॉझिट दिवपाचे आसात. हातूंत अग्रवाल एग्रो बिझनेस कंपनीचे 1,50,000 रुपया दिवपाचे आसात. मजगती गोवा डेअरी लॉसांत वचपाक जापसालदार आशिल्ल्या आदल्या संचालका कडच्यान पयशे वसूल करचे म्हणून हायकोर्टान सहकार सोसायटीच्या रजिस्ट्राराक सांगिल्लें. मात आज मेरेन खंय 1 रुपया रिकवर जाल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. वेबसायटी वरवीं गोंयांत एस्कॉर्ट सर्व्हिस दिवपी तिसऱ्या दुबाविताक क्रायम ब्रांचीन अटक केला. धरला तो गाजियाबागचो योगेश कुमार. ताच्या कडच्यान कॉम्प्युटराचो CPU जप्त केला. मजगती 2 दिसां पयलीं आंध्र प्रदेशच्या सय्यद उस्मान आनी हरियाणाचो महम्मद मेहबुल्लाक अटक केल्ली. मजगती एस्कॉर्ट सर्व्हिस दिवपी 78 मायज वेबसायटी खंय सायबर क्रायम विभागान ब्लॉक केल्यात. In the follow-up investigation in the case of providing escort services in the state of Goa through escort website, the crime branch has arrested 3rd accused from Uttar Pradesh. Crime branch team visited Ghaziabad in Uttar Pradesh and has arrested 3rd accused, namely Yogesh Kumar. Earlier, 2 accused were arrested from Andhra Pradesh. Yogesh Kumar himself had created an escort website and he was providing escort service in Goa using that website. The crime branch team has also seized the CPU of his computer. Mukesh Kumar for Prudent. 21 नोव्हेंबर सावन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजिशन ते फाटभुंयेर तयारी करूंक ओल्ड गोवाची चर्च सोमारा 18 ते बुधवारा 20 नोव्हेंबर मजगती पर्यटकां खातीर बंद असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला. मजगती कुंभार जुवाचो आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा एक्सपोजिशनाची तयारी नेटान चल्ला. एज अ MLA ह्या नात्यान आमी कंटिन्युअसली ते काम खंय पावला कितें पावला आमी पळयत आसता. त्याच बरोबर आयज आमी आमचो आयज डेट आमची 16 तारीख.
सो आमचे ऑलरेडी आमचे जे टार्गेट आसले ते आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा. फाल्यां मुख्यमंत्री येवपाचो आसा. लास्ट एक मिटींग घेतलो. सगळे प्रेस कॉन्फरन्स फाल्यां आसा. आनी तेच्या उपरांत जे बारीक बारीक तुमी आतां पळयलां कंटिन्युअसली पावस येता. एवरी डे म्हणटा पळय तसो पावस येता. एक एक मातशें खंय ना जाल्यार खंय तरी उरता. आयज आमी येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर आमचो पळय आयज हें केलो, कारण गोंयांक आमकां खंयच म्हणल्यार कितेंच त्रास जावपाक जायना ओल्ड गोवा ह्या एक्सपोजिशनाक. म्हणून आमी तोय इनॉग्रेशन केला. कंपाऊंड आसा, लोकांक येता वयता थंय हेवी प्रॉब्लेम दिवाडकार भाव भयणांक गाडी व्हरतना थंय एक मानसीक त्रासूच तो. थंयसर इतलीं वर्सां कोणूच थंय इनिशिएटीव घेवन कोणीच केन्ना काम केलें ना. ते हांव स्वता काल JCB व्हरोन आमी ते ह्याच आमचे एक्सपोजिशनाच्या निमतान आमी तेंय सायडीन काडून आयज थंय पयल्यार बिंदास ते 2-3 गाडयो अश्योच वचोंक शकता. जेणे करून लोकांक पळय तो त्रास जातालो तो आयज आमी बरो कंप्लीट केला. कारण आमी हे एक्सपोजिशनाक आमी कितेंच कमी पडोंक दिना आमच्या गोंयच्या साहेबाक लागून. कारण आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या दर्शनाक जे गोंयच्या साहेबाचे ब्लेसिंग घेवपाक कितले तरी करोडांनी लोक येतले. कारण हांव स्वताक आमच्या गोंयच्या साहेबाक इतलो मानता. आमी जेन्ना स्टॉलां सुद्दां जी पळय दिल्या ती आमी मदीं मदीं गॅप दवरला, जेणे करून एम्बुलन्स वचोंक शकता, जेणे करून फायर ब्रिगेड वचोंक शकता. ह्यो आमी सगळी सुविधा जाणून करून बाबा एमर्जन्सी आनी कितें जर आसा खंय गाडी व्हरोंक जाय जाल्यार हे प्रत्येक हेजो विशय आमचे मनार दवरून सगळे हें करूनच आमी हो फुडलो केला. आनी तशें तशें आमी गॅप दवरून ह्या फाटी आमी बरें काम करपाचें थंय चिंतलां. सो स्टॉलाचेर घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. गोयच्या शिमेर अस्तंत घाटात कर्नाटकच्या काळी व्याघ्र अभयारण्यात पट्टेरी वाघ कॅमेऱ्याचेर कॅप्चर. रामनगर ते कारवार रस्त्यार रातच्या वेळार रस्तो क्रॉस करतना वाघ दिश्टी पडलो. गाडयेन वचपी एकल्यान मोबायलाचेर कॅप्चर केला. काळी व्याघ्र प्रकल्प तेकोन म्हादय अभयारण्य त्या वाठारात वाघाचो वावूर आशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमेचेर पश्चिम घाटात आशिल्ल्या काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टात मोठ्या प्रमाणात विविध प्राण्यांचो अधिवास आढळून येतात. या फॉरेस्टात मोठ्या प्रमाणात ब्लॅक पॅन्थर्स, लेपर्ड आणि वाघ तसेच अस्वलांची संख्या आमकां दिसून येतात. वारंवार यांचे दर्शन जातात. असेच शुक्रवार रात्री रामनगर ते कारवार या या राज्यमार्गाचेर अंसी हांगासर काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टची एरिया आसा. थंयच एका पट्टेरी वाघाचे दर्शन घडलें. एक 4 व्हिलर वाहन आसा ते कारवारच्या दिशेन वचत असताना तांकां हो टायगर आसा तो दिसून येयल्लो आसात. तेका लागून काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टात ही वाघाचो वावर आसात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. गोवा मेडिकल कॉलेजीत ऑन्कॉलॉजी आणि सायकॅट्रिक मेडिसिन ह्या 2 विशयांत मास्टर डिग्री सुरू करपाचो यत्न. GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर उलयला. सध्या 7 मास्टर कोर्स आसात आणि 4 सुरू करपाक खंय यत्न चल्ल्या. GMCच्या 15व्या सायंटिफिका कार्यावळीत तो उलयतालो. And my academic team and academic section said we should also start master courses in physiotherapy, and we started initially we started only 2 masters, and then now we have 7 masters. And if I go to my fortune teller of a person who tells the future, he is my academic director, Dr. Sandeep. He says you have to increase by another 4, and this 4 he says we should have masters in oncology and masters in geriatric medicine. So very soon we will be asking university to have these 2 masters, and we will be really self-sufficient with the training of the people. So you see the power of this science.
it rehabs the people to the extent that they can have, they have their own decent life. And I want that this concept should go on, and this concept should improve. As Madam Manisha said, that now we will add artificial intelligence, you said, no, to the physiotherapy. But at the same time, don't give up your natural intelligence, which is there in you. There are some physiotherapists who do such a great job only with their hands. Their hands are they're magic hands. And then you, at the end of the day, you can see that they can make the patient so happy. And this is what we want. Scientifica will be a great exchange of knowledge. You will be talking to so many people, and then I was told more than 600 registrations. Even if you learn 10% extra from what you know, I'm telling you, these conferences are worth of it. ब्रेस्तारा पडिल्ल्या पावसाच्या गडगडान हरवळे वीज पडून 3 घरांचे मोठे नुकसाण. घरातल्यो लायटी, फ्रीज, टीव्ही आणि हेर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां लासली म्हूण घराबे सांगतात. घरात आशिल्ली बरें सालवार. सरपंच गौरंगी नायक आणि पंचायत वांगड्यांनी वचून पळोवणी केली. मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यान आर्थिक मदत करपाचे सरपंचाचे उत्तर. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Poruram. आतां आमची मिटींग जावन आमी हांगा पाहणी करपाक येयल्ली आसा तेन्ना तेंची अशी एक लाखभर तरी लुकसाणी जाल्ली आसा. तेन्ना आमी आमच्या पंचायतीनसून एक आमचे कडेन जाता अशी आर्थीक मदत करतली आनी सीएम रिलीफ फंडानसूनय तांकां आर्थीक मदत करतली. काल 15 तारखेक हांगासर रातचे पावस पडलेलो व्हडलो तेन्ना वीज पडलेले. तेन्ना हांगासर केबाय वाडो हांगासर 2 नंबर वाडाक भरपूर लुकसाण जाल्ली आहा आणि त्या वीज पडून एक 3 घरांक खूब लुकसाण जाल्ली आहा आणि ती 3 घरांचे एका घराची लायट सगळी गेल्ली आहा. आमी मिटींग घेवन आयज हांगासर येयल्ले आहा तेन्ना आमी जी कितें पंचायतीन तांकां मदत दिवपाक जातली तितली करतली आणि आमी जे कितें सीएम रिलीफ फंडासून तांकां जी मदत मेळटली ती आमी तांकां करून दितली. पळयात आमच्या घरा लागीं हांगा वीज पडली. पणसाचें झाड आनी ते सागवानाचे थंय पडोन मागीर ते शॉक भितर येयलो घरा आनी भितर वायरींग बी जळ्ळें. मागीर मिटर उडावले, मिक्सर आहले ते उडावले, घराक मातशें डॅमेज जाले फाटी. मातशें कळ्ळें आसलें न्हू, सिमेंटाचे ते कुडके गेले आनी थोडे शेजाऱ्यांचे मातशे लायट बी फुटले. पण आमचे सगळे वायरींगूच उडावले, मेन वायर उडावली. वीज पडले तेन्ना आमचे फॅन, लायट, झुमर, टीव्ही, लायटी सगळे गेला आणि आमकां कितें जावना बरें लायटीचे प्रॉब्लेम. रुमडामाळ दवरलेचो पंच विनायक वळवयकाराचेर मडगांव पॉवर हाऊसा कडेन हल्लो. ताच्या तकलेक आनी तोंडाक मार लागला. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात ताचेर उपचार चल्लात. कांय तरणाट्यांनी ताच्या कडेन केस्ताव करून मागीर हल्लो केलो. पुलिसांक पळोवन मारपी फुज्जो. मडगांव पुलीस चौकशी करतात. म्हाका एक म्हाज्या मनशाचो फोन येयलो. म्हाजो फास्ट फूड आसा हांगा पावर हाऊसा कडेन. ताणें फोन केलो की थोडे कोण टायर्ड जावन भुरगे तोडफोड करता म्हणून हांव डायरेक्टली हांगा आशिल्लो पावर हाऊसा कडेन फास्ट फूड आसा म्हणून हांव मोल्लो बोल्टा घरा वचपाक गेल्लो. थंयच्यान डायरेक्टली हांव पावर हाऊसा कडेन येयलो. बाबा तोडफोड करपाक कोण काय म्हणून येयलो, गाडी पार्क केली आनी त्या भुरग्यांक विचारता तोडफोड कित्याक करता तुमी. तांकां विचारना फुडें तेंच्यांनी म्हाजेर डायरेक्टली तोंडार मूड घातली, नाकार मूड घातली. डायरेक्टली मूड घालना फुडें काय विचारप ना बाबा कितें जालें, कित्याक फोडटा तुमी, काय ना बाबा कित्याक मारता. म्हाका विचारपाक उलोवपाक कांयच दिलें ना. येयले 500 जाणां मारपाक येयले. मारता म्हणल्यार तेंचे 10 ते 12 जाणां भुरगे येयले मारपाक म्हणपाक. मारता हांवेंनूय एक खंय ना खंय तेंचे डिपेंडा खातीर हात बसलो तेंचेर. पण जे इतले भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी फाटी फुडें पळयली ना. हांगा खंय कमरार खोड घातली, तोंडार मूड म्हाजे नाक फोडले, तकलेर फोडले, फाटल्याच्यान 2 बाटल्यो फोडल्यो म्हाजेर. 2 बाटल्यो फोडल्यो. जेन्ना हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन करून आपयलो त्या टायमार ते भुरगे आयले आनी तांकां आडोवपाक लागले.
तरी आसतना ते इतले भुरगे आशिल्ले की कोण ना कोण येवन म्हाका मारपाक लागलो. मागीर जेन्ना पियाक फोन करून आपयले त्या टायमार एक म्हाजेर बाटली मारली आनी म्हाका मागीर कांयच कळना कितें जालें तें. कोण कितें आशिल्लो खंय कितें आशिल्लो म्हाका कांयच कळना. कित्याक तकली जेन्ना बाटली मारली हांव डायरेक्टली म्हाका कळच ना कितें जालें तें. मागीर जीप आयली पुलिसी तेन्ना ते सगळे भुरगे धांवले. जेन्ना तो ताच्या शॉपार आसलो तेन्ना कांय लोकांनी येवन ताच्या शॉपार अटॅक केलो. तशीच ताकाय अटॅक केलो. ताका खूब मारलो. बॉटलीनी तशीच मोठी मारून ताका जखमी केलो आनी आतां सद्याक तो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा. मडगांवचे पुलीस हे बाबतींत हे इन्सिडंटाचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस. गोंय बनावटी सोरो बेकायदेशीर पद्दतीन कर्नाटकात तस्करी करप्यांचेर कारवाय करपी कर्नाटक पुलीस एक्शन मोडार. मंगळूर कोडियाल हांगा 1,64,000 रुपयांचो सोरो जप्त केला. दुबावीत अमित एपी फरार. मजगती सोरो तस्करीची प्रकरणां थांबोवंक गोंय कर्नाटक शिमेचेर कडक तपासणी करची म्हूण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचे अबकारी फाट्याक निर्देश. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अबकारी विभागाची बैठक घेऊन गोव्यातल्यान कर्नाटकाक जो सोरो तस्करी जाता तेजेर कडक कारवाई करची. तेजे खातीर कर्नाटकात सर्च ऑपरेशन सुरू करचे आनी तेजे नंतर सीमेचेरही कडक तपासणी करचो असो आदेश दिल्लो. त्यानुसार कर्नाटकात सध्या गोंयच्या दारू विरोधात सर्च ऑपरेशन सुरू आसात. मंगळूर हांगासरही असोच अबकारी विभागान ह्या सर्च ऑपरेशनात एका घराचेर छापो टाकून एकूण 1,64,000 रुपयेचो गोंयचो सोरो हो जप्त केलो आसा. ह्या प्रकरणांतलो संशयीत आरोपी आसा तो अमित एपी हो फरार जाल्लो आसा. कर्नाटकात सगळीकडेच अशा पद्दतीन सर्च ऑपरेशन सुरू असल्या कारणान गेल्या 3-4 दिसात अनेक केसीस आसात त्यो अबकारी विभागान गोंयाच्या सोऱ्या विरोधात दाखल केल्ल्यो आसात. प्रोडाटा खातीर प्रमोद पोंडे. 20 नोव्हेंबर सावन सुरू जावपी 55व्या इफीत गोंयच्या फिल्मां खातीर गोवन डायरेक्टर कट हे खासा सेक्शन. ह्या सेक्शनात वट्ट 25 फिल्मां आयिल्ली. 14 सिलेक्ट जाल्या. फीचर आनी नॉन फीचर कॅटेगरीत ही फिल्मां दाखयतले म्हूण यशजीन कळयला. पद्मश्री मोहन रानडे हांच्या जिवनाचेर आधारीत अ सायलंट सॅक्रिफायस ह्या लघुपटाचें स्क्रीनिंग जातले. नमस्कार आनी येवकार. 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा हे 20 तारखेच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा. 20 ते 28 तारखे मेरेन हो फिल्म फेस्टिवल आसतले. कितलेशे नामांकीन आनी क्रिएटीव मुवीज जे आसा हे आमकां हांगा पळोवपाक मेळटली. ह्या टायमार गोवन मुवीजा खातीर एक वेगळो सेक्शन हांगा ओपन केला. तो म्हटल्यार गोवन्स डायरेक्टर कट. 25 एंट्रीज हांगा ह्या सेक्शना खातीर जाल्ली आनी टोटल 14 मुवीज ज्युरीनी सिलेक्ट केला. जे 14 मुवीज जे सिलेक्ट जाला तेजी आमी नांवां तुमकां सांगता. पयले मुवी आसा ते खारवण डायरेक्टेड बाय नित्या नावेलकर. दुसरी मुवी हँगींग बाय थ्रेड डायरेक्टेड बाय अक्षय. तिसरी आसा ते गुंतता हृदय हे डायरेक्टेड बाय साईनाथ उसकयकर. चौथे मुवी आसा माय डायरेक्टेड बाय सुजय शेट्ये. हेतून अजून एक सेक्शन आसलो तो म्हटल्यार गोवन प्रोड्युसर. तेतून प्ररब्ध हो डायरेक्टेड बाय जय आमोणकर. कल्की वाट डायरेक्टेड बाय शिरीश राणे. तिसरे मुवी मेमरीज ऑफ मांगी फेरा डायरेक्टेड बाय हिमांशू. फुडले मुवी आसा ते आयज म्हाका फाल्यां तुका हो डायरेक्टेड बाय कार्नावार. आदी हाऊस हो डायरेक्टेड बाय नेहल चारी आणि आदित्य स्वरूप. सवो मुवी आसा आसरो द स्टोरी ऑफ श्रमधाम हो डायरेक्टेड बाय साईनाथ उसकयकर. सातवी मुवी आसा ही अ सायलेंट सॅक्रिफायस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गोवन लिबरेशन डायरेक्टेड बाय निखिल दीक्षित. आठवे मुवी आसा जीवन योगी रवींद्रनाथ केळकर हेंचेर मुवी आहा आनी डायरेक्टेड बाय दिलीप बोरकर. नवो मुवी एक कप चा डायरेक्टेड बाय किशोर अर्जुन. आणि 10वो मुवी आसा द फेमसली फाउंड एट 15 डायरेक्टेड बाय साव्योदी नरोना. ही 14 मुवीज ही गोवन सेक्शना खातीर सिलेक्ट जाला. ही 14 मुवीज जी सिलेक्ट जाल्या हेजे खातीर ज्युरी जे आसले हे आसले श्री कमल स्वरूप जी हेजे चेअरमॅन ज्युरी आनी अमरनाथ झा आणि संजीव कुरूप हे 3 ज्युरी मेंबर आसले. हेंच्यानी हे 25 मुवीजांतले हे 14 मुवी सिलेक्ट केला. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आनी हांव चेतन गवस. लोकांक भलायकी सेवा दिवपी गोयच्या मणिपाल हॉस्पिटलाक 30 वर्सां पुराय जाली. 30वो वर्सुकी दीस मनयतना मणिपालाक बायलां आनी भुरग्यां खातीर वेगळो विभाग सुरू केला. मणिपालात मेळपी भलायकी सुविधांची कार्यावळी वेळार लोकांनी तोखणाय केली.
The occasion of the 30th anniversary of a hospital is in many respects a landmark. Unlike any other institution, any other enterprise that you might want to think of, a hospital is very different in the sense that it is integrated with the life of the society that it is embedded in. And what it is today, there is a tremendous difference in what we were doing 7 years ago and what we are doing today. The services that we are able to offer, the clinical skills that we have in place, the nursing talent that we have in place, and then when you look at what would have been the journey over the last 30 years, it would have been truly remarkable for this hospital to reach the position that it has reached today. We had a small hospital that time, Goa Cancer Society, small block there. And we used to have patients in the corridor, only 30-35 beds. From there, we have come all the way to this. You have seen the video, the most sleek video which is prepared of the hospital. And myself as an oncologist, I am extremely happy. I am extremely happy because I have seen, because we had just a cobalt that time. And maybe Dr. Jyoti was there in the cobalt, this expert in the radiation oncology. And chemotherapy, I used to give chemotherapy. So today we have full dedicated staff for the cancers over. मोबायलार गेमी खेळचे परस भुरग्यांनी भायर ग्राउंडार येवन खेळचे. सायकलिंग केल्यार भुरग्यांची भलायकी बरी उरपाक मजत जातली. त्याच हेतान सायकलिंग रॅलीचे आयोजन केला म्हूण पणजी सायकलिंग क्लबाची वांगडी तपस्या वेर्णेकार उलयली. पणजे सायकलिंग क्लब आणि फॉमेंतो रिसोर्सीस हांच्या जोड पावलान ताळगांवां सायकलिंग रॅलीचे आयोजन. आलच्या दिसा जंय भुरगीं मोबायल टीव्ही आनी व्हिडिओ गेम्स हाजे कडेन तांची ओडी लागत वता आनी भुरगीं ग्राउंडार येवपाक विसरल्यात. फिटनेसा कडेन वचपाक आमी जशी पयलीं खेळटालीं तशी खेळपाक विसरला. म्हणून तांणी घराच्या भायर येवन सायकलिंग करचें, तांची गोडी सायकलिंगा कडेन लागची म्हणून हो पेंजीम सायकलिंग क्लबाचो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा. सायकलिंग इट इज व्हेरी गूड फॉर आवर डेली फिटनेस. भुरग्यांकूच न्हय व्हडल्यांकूय हें बरें. एवरी डे इवन आमी 30 मिनट सायकल चलयली न्हय ताचो खूब आमच्या हेल्थाचेर इफेक्ट जाता. लायक व्हडल्यांक तुमी म्हणलें जाल्यार इट इज गूड फॉर हार्ट, ब्लड सर्क्युलेशन, डायबिटीज. ल्हान भुरग्यांक इफ दे डू इट एवरी डे दे वील बी व्हेरी एक्टीव. जे व्हिडिओ गेम्स टीव्ही पळोवन तांच्या मदीं लेझिनेस जाता, दे आर नॉट एक्टीव. हेच तर तांणी सायकलिंग केलें दे वील बिकम व्हेरी एक्टीव आनी तांचे लायक टुवर्ड्स स्टडीज ऑल्सो दे वील स्टडी करपाक बरें जातलें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.